नमस्कार. हांव सुचित्रा शेणय. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीर प्रसार जावचे आरोग्य भाग्य ह्या कार्यक्रमाक तुम सर्वांक स्वागत. बायलेले गर्भभोर न्हू 9 म्हयनो चोल न्हू मास लागतना चेरडाले आगमनाचे आनंदी अतुलनीय जाल्यार एक पंदा चेरडू वग्गी जाता म्हळ्यार अकालिक प्रसव जावन आवय आनी नवजात शिशूल काळजी कठीण साध्य. असल एक नवजात शिशूले देखरेख कशी कोरेत म्हणून आमी आजी आयच्या उपाख्याना पळय. आजी आमी आरोग्य भाग्याचे 36चे उपाख्यान म्हळ्यार 37th एपिसोडा येवन पावले. आजी डॉक्टर्स डे जुलय 1 तारीख डॉक्टर्स डे जाल्या निमित्त आजी आमी विशेष जावन एक कार्यक्रम म्हळ्यार विशय तुमगेले मुखार हाडला. ते कसं म्हळ्यार नवजात नियोनेटॉलॉजी अ गुड स्टार्ट ह्या विशयार माहिती दिवच्याक आज आमगेले संगात आसाची कोडियलाचे प्रसिद्ध नियोनेटॉलॉजिस्ट या नवजात शिशु तज्ञ डॉक्टर मंजुनाथ भास्कर वेर्णेकर हानी. डॉक्टर मम्मा तुमकां आयच्या उपाख्यानात स्वागत आनी तुमकां आयच्या डॉक्टर्स डेचे शुभेच्छा सांगता. आनी आमगेले सर्व वीक्षक गणांकय डॉक्टर्सांकय सर्व वैद्यांकय डॉक्टर्स डेचे शुभेच्छा सांगताची आमी आयचे आमगेले डॉक्टर मम्माले एक सान परिचय करून घेवया. डॉक्टर मंजुनाथ भास्कर वेर्णेकर हांणी तांगेले MBBS पदवी कर्नाटका इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस किम्स हुबळींतू तशीची अहमदाबादाचे BJ मेडिकल कॉलेजांतू MD इन पिडियाट्रिक्स ನಂತರ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತೂ 2nd ರ್ಯಾಂಕ್ ಫಾವೋ ಕೊರ್ನು DM ಇನ್ ನಿಯೋನೆಟಾಲಜಿ ಜಿಪ್ಮರ್ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಅಂತೂ ಫಾವೋ ಕೊರ್ನು तशीची नियोनेटल अल्ट्रासाउंड विशयारी कॅनडाचे सर्टिफिकेट कोर्स फावो कोर्नु प्रस्तुत कोडियलाचे फातमुलर्स मेडिकल कॉलेजांतू कन्सल्टंट नियोनेटॉलॉजिस्ट आनी ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಅಂತೂ तांगेले क्लिनीक ಅಂತೂ तांणी सेवा निरत जावन आसाची. डॉक्टर मम्मा आतां पिडियाट्रिक्स म्हळ्यार चेडवाल एक स्पेशालिटी भुरग्यांगेर एक डॉक्टर म्हणून वतशील विशय सगळ्याक जाल्यार नियोनेटॉलॉजी म्हळ्यार कसं म्हणून आमगेले वीक्षक आसत सांगता. हाय नियोनेटॉलॉजी म्हणल्यार इट्स अ सब स्पेशालिटी ऑफ पिडियाट्रिक्स वेरन आतां नवीन बेबीज बॉर्न जाता न्ही तेन्ना तिंगेल केअर इल्लें डिफरंट जाता. सो इट स्टार्ट्स विथ डिलिव्हरी टायमार आम थंय प्रेजन्स उरना. ते डिलिव्हरी जाले नंतर थिंक कितें रिस्टेशन रिक्वायरमेंट उरल्यार ते आमी बेबी केअर उटूक करना. ते नंतर ते फर्स्ट 28 days उरता न्ही तोतू भितर आमी ते केअर दिवचेलाक नियोनेटॉलॉजी म्हण सांगतात. बेसिकली इट्स लायक फर्स्ट 28 days ऑफ केअर ऑफ बर्थ. आतां बर्थ जाले कुडले म्हळ्यार जन्म जाले कुडले म्हणून म्हणले तुमी पळोवन घेता डॉक्टर म्हणून. आतां हे जन्म जाली म्हणटना कितलेगी जनाक 9 मास भोर न्हू जन्म जाता. केलो जन ताचे फुडेंची 9 मास जेवचे फुडेंची 6 म्हयन्यार गी 7 म्हयन्यार गी अशी बाळान जाताची. असं एक चेडवांक तुमी कशें पळोवन घेताची. हाय आतां प्रिटर्म डिलिव्हरी जावचेल्यार तेन्ना आमी पयलेंच आमकां सांगतात की प्रिटर्म डिलिव्हरी जावचें आसा म्हण. सो आमी पयलें वचून पेरंट्साक डिस्कस करतात. प्रिटर्म डिलिव्हरी बाय चान्स जाल्यार तिंका NICU भितर दवरचें पडटलें. NICU म्हणल्यार नियोनेटल इंटेन्सीव केअर युनिट. तोतू भितर तिंका दवरना कितले दिवस दवरचें पडटलें. तिंगेले आनी रिलेटिवली कॉम्प्लिकेशन्स कितें प्रिटर्म बेबीसाक उरता लायक शुगर कमी जावचें नाजाल्यार टेम्परेचर डिफरन्स लायक हायपोथर्मिया म्हण सांगतात तशी आनी ब्रेन डेवलपमेंट जाल्लो उरना. तोतू बद्दल उठू आमी इनिशियल तिंका डिलिव्हरी पयलेच उठू सांगूना. डिलिव्हरी जाले नंतर बेज ऑन रिक्वायरमेंट NICU भितर शिफ्ट करना आमी तिंका केअर दितात. आतां मास जावन एक बाळान जेवचें म्हळ्यार 9 मास जावन बाळान जेवचें एक सामान्य संगती म्हणून म्हणत जाल्यार हे प्रिटर्म बाळान जेवच्याक कसो प्रकरण आसा. प्रिटर्म जावचें कारण म्हणल्यार मदराक हायपरटेन्शन जाल्यार BP इल्लें जास्ती जाल्यार
नाजाल्यार फिवर येवन ना, इन्फेक्शन ताप येवन ना, इन्फेक्शन जाल्यार ते उठू जावन प्रिटा आनी नाजाल्यार रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स ते उठू जावन उदक वच्चे ते उठू जावन डेलिव्हरी जाल्यार तेन्ना थिंक प्रिटर्म डेलिव्हरी जाता. असं जाल्यार प्रिटर्म जावन म्हळ्यार महिन्यापाशी फुडेंची जन्म घेतील चेडवाक कसो पुरा रिस्क आसता? प्रिटर्म डेलिव्हरी जाल्या नंतर तिंका दोळे प्रॉपरली डेवलप जाल्लो ना, तिंगे लंग्स डेवलप जाल्लो ना, हार्ट इश्यूज उरतात, तशी ते फिडींग ಒಟ್ಟು डायरेक्टली फिडींग करूं जाना. सो तिंगेले ಒಟ್ಟು डिफरंट रिस्क ಒಟ್ಟು पळयन तिंगे अकॉर्डिंगली केअर दिवचें पडटा. आमगेले एक स्लाइड आसा त्या बद्दल प्रिटर्म कॉम्प्लिकेशन म्हणून एक सांग डॉक्टर हां होतो तर हे स्लाइड पळयल्यार कितें कळटा की म्हणल्यार फर्स्ट तिंका मेनली तिंका टेम्परेचर आतां नॉर्मल बेबी उरल्यार तें टेम्परेचर नॉर्मल दवरूंक दे वील बी एबल टू डू दॅट. बट प्रिटर्म बेबीसाक ते जाना, सो हायपोथर्मिया जावचे चान्स खूब उरता. सेकंड कितें की म्हणल्यार ते ग्लुकोज लेवल्स आतां तें एकदम भायर आयल्या नंतर तिंका फिडींग ಒಟ್ಟು दिन जाल्यार तेन्ना हायपोग्लायसेमिया रिस्क जाता. आनी तशीच पळयल्यार ते नियोनेटल जॉन्डिस म्हणल्यार येलोइश बॉडी जावचे ते ಒಟ್ಟು चान्स थिंक खूब उरता. आनी डेवलपमेंट वायज तिंगेले ब्रेन, हार्ट आनी लंग्स ಒಟ್ಟು डेवलप जाना, सो ब्रिदींग इश्यूज ಒಟ್ಟು इनिशियल स्टेजार जावचे चान्सीस ಒಟ್ಟು खूब उरता. नेक्स्ट आनी तशीच पळयना तिंका डेवलपमेंट वायज तिंगे फिडींग ಒಟ್ಟು डायरेक्टली फीड स्टार्ट करूं जाना, तशी IV फ्लुइड्स नाजाल्यार ट्यूब घालून फीड्स तशी दिवची पडटा. आतां तुमी उलयता उलयता सांगलें NICU निको म्हणून, अशें म्हळ्यार कसं जालें आनी हाजी अगत्य केन्ना येता? ओके, NICU म्हणल्यार नियोनेटल इंटेन्सिव केअर युनिट म्हणून. ते खंयचे प्रिटर्म बेबीज जाल्यार 37 वीक्साकिंत पयलीं डेलिव्हर जाल्यार नाजाल्यार वेट कमी उरल्यार 1.8 kg कमी उरल्यार नाजाल्यार खंयचे बेबीक ब्रिदींग इश्यूज उरल्यार तेन्ना आमी NICU भितर तिंका शिफ्ट करून तिंका केअर दिवचें पडटा. वेट क्रायटेरिया आनी वीक्स क्रायटेरिया उरता, तो पळयना तेजी वेट लायक लेस दॅन 34 वीक्साकिंत कमी उरल्यार नाजाल्यार लेस दॅन 1.8 kg कमी बाळचे उरल्यार तांकां NICU भितर दवरना आमी केअर दितात. आतां तशीच वेट वायज ಒಟ್ಟು सम उरल्यार तिंका आमी डेलिव्हरी रूमाक पळयना, स्टेबल उरल्यार वील शिफ्ट टू मदर सायड. तशी हे प्रिटर्म जावन ताका म्हळ्यार NICU म्हळ्यार नियोनेटल ICU म्हळ्यार सಣ್ಣ चेडू जाल्यार ICU म्हणून म्हणचे तुमी. वय तशीची आतां सल एक प्रिटर्म जावन जाल्यार चेडवाक खाण जेवण म्हळ्यार ताजे पडटा तसले आहार दिवक तुमी ट्यूबान दिवचे प्रमाण पडले हाचे विशय ಸ್ವಲ್ಪ माहिती दिता? हय, आतां फिडींग म्हणल्यार बेस्ट इज ब्रेस्ट मिल्क. आतां ब्रेस्ट मिल्क डायरेक्टली फिडींग करूं जाना हे प्रिटर्म बेबीसाक, सो आमी एक्सप्रेस करून मिल्क दिल्यार तो एक्सप्रेस मिल्क आमी ते ट्यूब घालून दिवचे जाता. सो बाय चान्स ते जान जाल्यार IV फ्लुइड्स नाजाल्यार मदराक मिल्क येते ना जाल्यार तेन्ना आमी लायक डोनर्स मिल्क अवेलेबल उरल्यार डोनर्स मिल्क दितात. तशी सांगलें तुमी तसल चेडू ताजे सायज बरें सान आसता म्हूण हांव लेखता. हय, प्रिटर्म जाल्यार चेडू जाल्यार सायज बरें सान आसता म्हणून ताका घालूंक अवंगल आनी पुरो कसं करचें? फीडिंग वायज आमी एक्चुली क्रायटेरियास आसात, लायक लेस दॅन 30 वीक्सकिंत कमी उरल्यार तेन्ना आमी 32 वीक्सकिंत कमी उरल्यार तेका आमी ट्यूब घालून फीडिंग दिवचें पडटा. 32 वीक्स टू 34 वीक्साक भितर डेलिव्हरी जाली उरल्यार तेन्ना आमी स्टेबल उरल्यार पालड म्हणून येता, एक ल्हान अशी कटोरी अशी उरता, तो थंयच्यान मिल्क दिता. म्हगेलो प्रश्न कसो आशिल्लो म्हळ्यार वस्त्र कसं घालचें म्हूण. वस्त्र घालचें म्हणल्यार आमी NICU भितर उरल्यार वॉर्मर म्हणून उरता, ते वॉर्मरा भितर दवरतात आनी टेम्परेचर मेंटेन करते उरता. ते वॉर्मराच्यान आमी स्कीन मोडा दवरना, टेम्परेचर मेंटेन करते उरतात. आनी रिगार्डींग क्लोथ्स कितें घालचें म्हणल्यार युजली प्रिटर्म बेबीसाक टेम्परेचर डिफरंट जाता न्ही, सो आमी कवर करून दवरचें पडटा. लायक सॉक्स घालचे, पांयां सॉक्स घालचे, माथा हॅट घालचे आनी क्लोथ्स घालून कवर करून दवरचें पडटा. आमी एक सामान्य जेवन आयकता कसं म्हळ्यार चेडवाक इन्क्युबेटरा घालला म्हणून. हे इन्क्युबेटर म्हळ्यार कसं जालें आनी असल चेडवांक ते कितले अगत्य आसा?
इन्क्युबेटर युजली एक्स्ट्रीम प्रीटर्म बेबीज म्हणून होतं. एक्स्ट्रीम प्रीटर्म म्हणलं लेस दॅन 28 वीक्सा भितर डिलिव्हरी जाल्लो उरला. म्हणजे 6 महिन्यार ಡೆಲಿವರಿ ತನಕ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ನಾಜ ವೇಟ್ 1 kg ಕಮ್ಮಿ ಉಲ್ಲಾರ तेन्ना आमी तिंका इन्क्युबेटरा भितर घालचें पडटा. इन्क्युबेटरा कित्याक घालचें म्हणल्यार तिंका ते टेम्परेचर आनी ह्युमिडिटी म्हणून उरता ते कंट्रोल करूंक ते इन्क्युबेटरा भितर दवरना आमी ट्रिटमेंट दितात. ताका म्हळ्यार एक वॉर्मथ मेळटा, म्हळ्यार एक हुंसाणी मेळटा चरडाक. तशेंच एक कॅंगरू केअर म्हण एक आसा, अशें म्हळ्यार कसं? हय, कॅंगरू केअर म्हणल्यार आतां बेबीज उरता न्ही, तिंका स्टेबल बेबीज उरले तेन्ना तिंका आमी मदराच्या चेस्टाकन दवरना. युजली 4 to 24 hours पासून युजली दिवचें पडटा. ते हांगा फोटो पळयल्यार आतां हावशान वयर बेबी आसा ती कम्फर्टेबल पोजिशना वयर आसा, ते तशी उरना. युजली लायक 1 hour to 24 hours पासून KMC दिवच्या हरकत ना. KMC कित्याक दिवची की म्हणल्यार ते KMC दिले नंतर तिंगेले वेट इन्क्रीज जावचे, बॉन्डिंग विथ द मदर विल बी गुड आनी इन्फेक्शन जावचे चान्सेस कमी जाता. सो प्रीटर्म बेबीज एक कपे स्टेबल उरले तेन्ना तिंका आमी KMC दिवक मदरा बरोबर बसयतात. NICU येवन बी तेणी KMC दिवं जाता. या पुरा कॅंगरू केअर ಪ್ರೀಟರ್ಮ್ ಚರಡ ಮಾತ್ರ ಗಿನೇ 9 महिन्यारी बाळान जाल्यार चरडवांकय कोरेता. युजली KMC म्हणल्यार वेट कमी उरल्यार दिवचे. लायक लेस दॅन एनीथींग लायक लेस दॅन 2 kg उरल्यार तिंका KMC दिवंक जाता. आतां बाय चान्स टर्म डिलिव्हरी बी उरना, तिंगेर वेट अगर 1.8 kg सुटू उरल्यार आमी तिंका बी KMC दी म्हण सांगतात. असल एक प्रीटर्म चरडाक होड कोरका जाल्यार कितले कश्ट आसा? ते एक्चुली डे टू डे बेसिसावर आमी केअर दिवचे पडटा प्रीटर्म बेबीसाक. सो प्रीटर्म बेबीसाक केअर दिवचे टायमार आमी आतां स्टेबल उरल्यार तांकां आमी फिडींग स्लोली इन्क्रीज करतात. ते पण डेली बेसिसावर फीड्स इन्क्रीज करना तशें हें करतात. आतां NICU भितर आसतना तिंगेले डेव्हलपमेंटल सपोर्टीव केअर म्हणून एक नवीन कॉन्सेप्ट आयला. सो NICU भितर तेणी आसतना आमी हे फॉलो करतात. ते कितके म्हणल्यार ते आतां तेणी न्हिदचे टायमार तिंका स्लीप, न्यूबॉर्न बेबीसाक एक्चुअल स्लीप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक म्हणल्यार तिंका ब्रेन ग्रोथ जावची ड्युरींग दॅट टायम. सो स्लीप पॅटर्ना टायमार आमी तिंका फिडींग उठयना, फिडींग उठू दिनात. सो प्रॉपरली तेणी जागी आसतना आमी तिंका फिडींग उठू दिवना. स्लीप टायमाक तिंका स्लीप ते एनवायरमेंटार दवरना आनी ते हे मेनली नॉयस लेवल ಒಟ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ करना, लाइट कंट्रोल करना ते ಒಟ್ಟು करचे. सेकंड पोजिशनिंग एंड फिडींग. पोजिशनिंग एंड फिडींग म्हणल्यार आतां ट्युबावर उरला तिंका ते ट्युबाच्यान फीड दिवचे, पलाडा उरला पलाडाच्यान फिडींग दिवचे. नेक्स्ट तिंगेले टेम्परेचर ಒಟ್ಟು नॉर्मल उरचेची ते पळोवन घेवचे. स्कीन म्हणल्यार प्रॉपर स्कीन केअर दिवची बी व्हेरी इम्पॉर्टंट जाता. स्कीन केअर म्हळ्यार कसं? स्कीन केअर म्हणल्यार तेल लावता परागी तेल लायचे युजली तेल लायचे ಒಟ್ಟು डायरेक्टली स्टार्ट करनात. युजली ऑयल मसाज कॉन्सेप्ट आसा ते 2 weeks नंतर युजली स्टार्ट करूंक जाय. आतां एटली सांज चरडवांक तेन्ना युजली हे करनात. तशीच हांव आनीक कसं आयकलां म्हणल्यार तसले प्रीटर्म चरडवांक हाजे थेंबो जावन ड्रॉपलेट्स जावन तेल दिताची म्हूण सनफ्लावर ऑयल जातल्या कोकोनट ऑयल दिताची म्हणून नासलेले तेल ज्यो सनफ्लावर तेलाचे तोंडाक घालताची. युजली बेबीसाक मिल्क शिवाय आनी दुसरी कितें दिनयो ते म्हाका हां प्रीटर्मा बी ते ऑयल ಒಟ್ಟು घालचे ಒಟ್ಟು वी डोंट फॉलो दॅट. आतां आमी फॉलो करनाची ना म्हणटा फुडें करता आशिल्ली गे असेल पुरो. पयलीं ते ओल्ड प्रॅक्टिसीस ಒಟ್ಟು आशिल्ले बट आजकाल प्रीटर्माक फिडींगा शिवाय दुसरी कितें दिनाची. तशीच आतां तसं नवजात शिशू आसतना प्रीटर्म चरड आसतना ते भारी डेलिकेट आसता, मस्त नाजूक जावन आसता त्या चरड म्हूण हांव लेखता. ताका तसले चरडवांक कसले विटामीन सप्लिमेंट ज्यो कॅल्शियम सप्लिमेंट परतून दिता गी? हय, एक कपेन फिडींग तिंगेले युजली वी गो विथ लायक इतले ml per kg per day अशें हें केलें तेन्ना युजली 100 ml per kg per day बेबी घेते उरल्यार तेन्ना ते विटामिन्स ಒಟ್ಟು स्टार्ट करचे. विटामिन्स म्हणल्यार मेनली मल्टी विटामिन्स लायक कॅल्शियम सप्लिमेंट्स ते ಒಟ್ಟು तिंका जाय पडटा.
आणि हे प्रीतम बेबीसाका आमी कित नॉर्मल मदर्स मिल्क दिताले तातूंच्यान कॅलरी आनी प्रोटीन तितले मेळटे उरना. सो तांकां एक्स्ट्रा प्रोटीन आनी कॅलरी दिवचे पडटा. सो ताका आमी ते सप्लिमेंट करतात. ते सप्लिमेंट करून तेजे भायर विटामीन डी आनी आयर्न ते बी दिवचे पडटा. आतां त्या चेडवान जेवच्याक जन्मा येवच्याक आनी तांचे बर्थ वेटाक कसो संबंध आसा? ते वेट वायज क्रायटेरिया आसा. सो लायक लेस दॅन 2.5 kg किंता कमी उरल्यार आमी लो बर्थ वेट म्हूण सांगतात. आनी लेस दॅन 1.5 kg उरल्यार ताका व्हेरी लो बर्थ वेट म्हणटा. आनी लेस दॅन 1 kg म्हणल्यार ताका एक्स्ट्रीम लो बर्थ वेट. दीज 3 थिंग्स इम्पॉर्टंट कित्याक की म्हणल्यार वीथ रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लिकेशन एंड केअर दीस वील डिफर. आनी वीथ रिस्पेक्ट टू जेस्टेशनल एज 37 वीक्सा किंता वयर उरल्यार ताका फूल टर्म आनी लेस दॅन 37 वीक उरल्यार प्री टर्म आनी 42 वीक्स किंता जेस्ट जाल्यार थिंक पोस्ट टर्म म्हण करताची. म्हणल्यार एक जन्मा येतना चेडवान 2.5 असल्यार त्या चेडवाक मस्त कश्ट जायना म्हणून मागीर ते आपणेतल्याक वाडटा. ताजे पशी उणी जाल्यार ताका स्पेशल केअर जाय. स्पेशल केअर दिवका पडटा. ते स्पेशल केअर म्हणून म्हणलां हे सप्लिमेंट नंतर दुसरी तमने कसले दिता गे तुमी नाही तितलेचे? युजली मिल्क आनी सप्लिमेंट्स कितें दिता न्ही तितली सफिशियंट जाता. तेजे भायर आनी दुसरी कितें आउटसायड वॉटर दिवचे, ग्लुकोज वॉटर दिवचे ते दिवचे लागत ना. तशीच ಕೆಲವು ಜನ ನಿಂಬಿತಾची गायची दूध दिवेत्वे म्हळ्यार दूध उणेस गायची दूध दिवेत्वे म्हूण म्हणटाचे. गायची दूध बी कांय दिनेयो आनी एक्स्ट्रीम मेनली प्रीटर्म बेबीसाक मदर्स मिल्क शिवाय दुसरी कितें दिनेयो ते दिल्यार ते चान्सेस ऑफ इन्फेक्शन जावचे खूब उरता. ते डब्याचें दूध दिवेत गी फॉर्म्युला फीड्स युजली प्रीटर्म बेबीसाक आमी दिनात. तर 34-35 वीक्साक 2 बेबीज उरल्यार नाजाल्यार तेजे किंता कमीचे वीक वायज बेबीज उरल्यार थिंग फॉर्म्युला फीड दिल्यार तातूंच्यान पोटाचें इन्फेक्शन म्हणटात. देर इज वन टर्मिनॉलॉजी नेक्रोटायझिंग एन्ट्रोकोलायटीस म्हणटात. ते कितकी म्हणल्यार पोटा इन्फेक्शन जावन पोट एकदम मोटी जावचे, वॉमिटींग जावचे ते चान्सेस खूब जाता. सो फॉर्म्युला फीड्स शुडंट बी यूज्ड. सो टर्म बेबीसाक लायक वी यूज फॉर्म्युला फीड्स ओनली वेन लायक ग्लुकोज कमी जाल्लो आसा तेन्ना मदर मिल्क येते ना तेन्ना एक फॉर्म्युला फीड टेम्पररी बेसिसार यूज करत. नाजाल्यार वेट लॉस खूब वेट लॉस जाल्लो आसा तातूंच्यान बी कॉम्प्लिकेशन्स वील हॅपन. युजली एक न्यूबॉर्न उरता न्ही ते जाल्ले तेन्ना एक 8 to 10% वेट लॉस इज नॉर्मल विच वील बी बॅक टू नॉर्मल बाय 2 weeks. हे प्रीटर्म बेबीज weight loss will be 10 to 15% and that will be regained by 21 days. So formula feed usually use करचे म्हणल्यार एक जॉन्डिस जाल्लो आसा तेन्ना आमी फोटोथेरपी लायता दवरलो आसा, वेट लॉस जाल्लो आसा तेन्ना एक आमी फॉर्म्युला फीड टेम्पररी बेसिसाक यूज करत. मदर मिल्क येते नाजाल्यार usually use करनात फॉर्म्युला फीड. ओनली मदर्स मिल्क ओनली वी एडवाइज and we promote also mother's milk only for 6 months. Exclusive breastfeeding. आता नवजात शिशुले परीक्षण तुम्ही कशी करता म्हळ्यार न्यूबॉर्न एक्झामिनेशन कशी करताची? न्यूबॉर्न एक्चुअली एक खेपे बर्थ जाले नंतर डिलिव्हरी रुमा भितर आमी उरतात. डिलिव्हरी रुमा भितर एक खेपे बर्थ जाले नंतर आमी फर्स्ट फूल एक्झामिनेशन करचें पडटा. माथे वयर कितें प्रॉब्लम आसा की नाजाल्यार दोळ्या वयर कितें स्मॉल रेड डॉट्स तशें आसा की मागीर आमी ब्रिदींग सम करते आसा की ते पळयतात. अंबलिकल कॉर्ड कट करना 2 अंबलिकल आर्टरीज आनी एक अंबलिकल वेन म्हणून उरता ते तशें आसा की ते पळयतात. आनी तशीच दुसरी रिलेटिवली कितें एबनॉर्मलिटीज कितें लेग एबनॉर्मलिटीज नाजाल्यार एक ऑस्कल्टेट करना हार्टाचे कितें प्रॉब्लम आसा की तशें पळयतात. आनी मेन म्हणल्यार क्लेफ्ट लिप म्हणल्यार ते प्रॉपरली डेवलप जाल्लो ना ते आसा की नाजाल्यार एनल ओपनिंग ते थोडे चोटाक एनल ओपनिंग प्रॉपरली उरना ते फर्स्ट चेक करचें व्हेरी इम्पॉर्टंट जाता. तशी तुमी आतां सांगलें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम म्हूण सांगून हें म्हणल्यार कशें? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम म्हणल्यार एक प्रीटर्म बेबीज उरता न्ही. सो ते प्रीटर्म बेबीसाक युजली लेस दॅन 34 weeks 2 बेबीज उरल्यार तेंगे लंग्स डेवलप जाल्लो ना. ते एक सर्फॅक्टंट बीन एक कंपोनंट एक्चुअली
ते ॲक्च्युली नेसरी उरता फॉर दी प्रॉपर लंग ब्रिदिंग अँड लंग एक्सपान्शन अಲ್ಲ ते ಪ್ರೀಟಮ್ ಬೇಬೀಸ್ ಬತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಹೋಗ್ತಾ ಸೊ ते तुझ्यान की जातकी म्हणल्यार तिंगेल ब्रिदिंग पॅटर्न अँड रेस्पिरेटरी रेट विल बी ऑन द हायर साईड सो तेन्ना रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जाका आनी थोडे रिट्रॅक्शन्स म्हण उरता ते हांग सायडान टू ब्रीथ करचे टायमार इल्लें डिफिकल्टी अशी दिसता आनी एक ब्रीथ करचे टायमार बेबी एक सावंड करता ते ग्रंटींग म्हणटात ते टू सावंड उरल्यार तेन्ना आमी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस म्हण सिंड्रोम म्हण हे काना बेस्ड ऑन सम क्रायटेरियास आसात ते क्रायटेरिया वयर आमी ताका रेस्पिरेटरी सपोर्ट दिवचे की नाजाल्यार सर्फॅक्टंट पण ताका दिवं जाय की ते वटून डिसायड करतात. अत्ये नवजात शिशून एक NICU म्हळ्यार न्यूनेटल ICU तूं कितलो समय आसुका म्हणून आमी कशें कळटा म्हळ्यार एक आस्पत्रे केदो उरता आसुका म्हूण ते युजली डिफर जाता आतां बाय चान्स 28 वीक्सा किंता पयलीं डिलिव्हर जाल्यार दे विल नीड अ लॉंग टर्म सो लायक 1.5 months to 2 months and तोतून आनी कॉम्प्लिकेशन्स उरला तर आनी डिले जाता सो युजली इफ एक स्टेबल बेबी उरना काही कॉम्प्लिकेशन्स उठून ना जाल्यार फिडींग घेते उरल्यार करेक्टली पलडा फीड्स पुसूंक पावना आनी ब्रेस्ट फिडींग बी घेवच्या स्टार्ट केल्यार एनी बेबी हू इज लायक मोर दॅन 34 weeks and weight more than 1.8 kg तिंका आमी NICUच्यान शिफ्ट करूंक जाता. अत्ये डिस्चार्ज जावन घरकड हाडलेले चेडवाक पण तसं लेक प्री टर्म चेडवाक कसं नमनेचें वातावरण जावका एनवायरमेंट वायज मेनली ಒಟ್ಟು ಲೋಕನ ವಚ್ಚುನ ಅಪುಚ್ಚತೆ ಶುಟ್ಟು ಕಣ್ಣೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ इन्फेक्शन प्रिवेंट करूक बेबीक हँडल करता मार हँड वॉश प्रॉपर यूज करन तेन्नाच आमी टच करूं जाय. नेक्स्ट कितकी म्हणल्यार टेम्परेचर कित आसने ते टेम्परेचर बेबीक रिक्वायरमेंटाक कित नेसेसरी आसा तशी टेम्परेचर ಒಟ್ಟು दवरूं जाय आनी रिगार्डींग फिडींग पलडा फीड्स डॉक्टरान कितें एडवायस दिल्लो उरता ते अकॉर्डिंगली फिडींग ಒಟ್ಟು दिवचें पडटा. कमी येते टेम्परेचर म्हणटा म्हाका एक उडक आसता प्री टर्म म्हूण मात न्ही अशीची समज हांव जाल्यार चेडा जाल्यार एसीन तूं न्हिदाव येतवे म्हूण एक प्रश्न एक भारी सामान्य जन निमित्ताचे फॅना मुळो न्हिदाव येतवे म्हणून एसी घाली येतवे ताका तुमी कसं म्हणटा. युजली डायरेक्टली फॅना सकल ಒಟ್ಟು न्हिदने आनी रिगार्डींग एसीचे डायरेक्ट ಒಟ್ಟು वार येते उरला थंय बी दवरने युजली कितकी म्हळ्यार टेम्परेचर 26 to 28 degrees उरल्यार फक्त चड शाक असल्यार एसी घाल्यार जाता म्हूण एसी घातला जाता पयलीं एसी घातल्यार तातूंच्यान स्कीन ಒಟ್ಟು ड्राय जाता म्हण बी एक म्हणटात बट थोडे डिस्टन्सा वयर दवरल्यार ते चलता बरोबर जाता म्हूण. अत्ये चेडवाक आतां केन्ना सुकून ब्रेस्ट फिडींग डायरेक्टली फ्रॉम ब्रेस्ट प्रारंभ करूं जाता साध्य आसा. डायरेक्टली ब्रेस्ट फिडींग म्हणल्यार एक 34 वीक्साकिंत जस्ट जावन डिलिव्हर जाल्यार तेन्ना डायरेक्टली ब्रेस्ट फिडींग करूं जाता. 34 किंता कमी जाल्यार युजली वी स्टार्ट विथ पॅलाडा फीड्स एक कटोरी अशी उरता तातूंच्यान दिवं ना तेन्ना 34 वीक्स जाल्या नंतर ते आमी स्टार्ट ते कित्याक की म्हणल्यार ब्रेस्ट फिडींग ते सक स्वॅलो रिफ्लेक्स म्हणून उरता ते सक स्वॅलो रिफ्लेक्स कितें आसने ते 34 वीक्सा नंतर डेवलप जाता सो तेन्नाच्यान आमी 34 वीक्सा नंतर आमी ब्रेस्ट फिडींग करूं. तुमी अशी म्हणटना आमगेल्या मनांत एक प्रश्न येता ते कसं म्हळ्यार वस्तुजन हांव सुंक एक संशय आसता म्हळ्यार चेडवाक कशी ब्रेस्ट फीड कोरका म्हूण म्हळ्यार निदान कोरका गी बसोन पिवोवका गी न्हय दुसरे कसले पोजिशन आसा गी म्हणून एक संशय येता हाजे बद्दल तुमी कसं म्हणटा. ब्रेस्ट फिडींग दिवंक एक 4 to 5 टायप्स ऑफ पोजिशनींग आसात बट बेसिकली कितके म्हणल्यार बसून ना एक इन्क्लिनेशन दवरना एक 45 degree इन्क्लिनेशन सपोर्ट दिवना तशें आमी फिडींग करूंक सांगतात. मेनली फिडींग दिवचे टायमार वन इज अटॅचमेंट पोजिशनींग देन लॅचिंग सकिंग एंड स्वॅलोइंग. आतां हे टू भितर पळयल्यार ब्रेस्ट फिडींग पोजिशना भितर ते फिडींग घेवचे टायमार बेबीले दोनी कितें लिप्स आसा न्ही ते कंप्लिटली कवर जाल्ले उरूं जाय आनीक निप्पला सायडान एक रिजन उरता दॅट इज एरियोला म्हणटात ते फुल्ली तोंडा भितर गेल्ले उरूं जाय आनी नेक्स्ट कितकी म्हणल्यार ते चिन आसने ते चिन शूड बी टचिंग दी मदर सो इफ दॅट इज दॅट इट नोन एज प्रॉपर लॅचिंग एंड ब्रेस्ट फिडींग.
तशी म्हणू काय बसून पिवोका निदानो पिवोका म्हण काय ना तशी ना या मना दवरल्या जल्ल्या म्हण म्हणा आनीक कसं आस म्हळ्यार चेडवान रडली कुडले म्हळ्यार आमकां कांय कळना चेडवा पडटा रडत आसता चेडवान रडली कुळ ताका भूक जाला दिसता म्हण समोर आमी दूद दिताची ह्या करची कितली सम युजली बेबी रडली तशीच फिडींग दिवचे ओके बट किता रडते आसा ते पळयचे इम्पॉर्टंट जाता आनी युजली बेबी कितें करता की म्हणल्यार रडचे फिडिंगा साठी दॅट इज अ लेटर स्टेज मेनली इट्स अबाउट फिडींग क्यूज बेबीक फिडींग जाय जाल्यार they will make some they will give some indications ते कितकी म्हणल्यार ह्या फोटवा भितर पळयल्यार वी कॅन सी फर्स्ट बेबी वॉट विल डू इज एक माउथ ओपन करना क्लोज करना तोंड ओपन करता क्लोज करता तशें करते उरता थोड्या वेळा नंतर ते तेंके हॅबीट उरता मदर सायडान एकदम टर्न करचे सो ते हां सो ते मदर कशें सोदचें तशी टायप ते मुवमेंट्स करता नेक्स्ट तो भितर बी कळना नेक्स्ट विल बी लायक लेग्स आनी हात ते टू मुवमेंट्स करता स्ट्रेचिंग टायप ऑफ मुवमेंट्स करना तेज नंतर लास्ट विल बी लायक क्राईंग सो सीइंग द बेबी वी कॅन टेल की दिस बेबी नीड्स feeding so then accordingly we can feed अति स्लाइड पळयतना भारी संतोष येता खुशी जाता कितली चंद जावन ताजे त्या चेडवाले प्रति एक एक्सप्रेशन प्रति एक भावना तांणी काणू दाखयला अशें करता पूण आमी केन्नाय पळयता अशी चेडवान करचे कितली चंद कोण तेजे अंबय काडची की त्या पुरा दाखयला सो आमी अशी पुरा करची फुडेंची दिवका म्हण म्हणजे तेचो दिता आमकां ते सिग्नल दिता म्हण म्हणचे तुमी आतां एक चेडवाक या न्यावसूक डिस्चार्ज जेवचे फुडें आस्पत्रे सकून डिस्चार्ज जेवचे फुडें केल्या उपरांत ब्लड टेस्ट करताची त्या पुरा कसल्या करचे ब्लड टेस्ट युजली करचे कित्याक की म्हणल्यार कितें रिलेटिवली कितें डिजीजीस उरला ते पयले डिटेक्ट करचे म्हणून ते सम टर्मिनॉलॉजी नोन एज न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग म्हणून ते न्यूबॉर्न स्क्रीनिंगा भितर आमी गिव अ ऑप्शन की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स म्हणून उरतात लायक इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिझम म्हणल्यार these are like some diseases which can occur in like generation to generation like autosomal recessive अनुवंशी जावन येवं तसले हेरिडिटी जावन तसले म्हणून so like to detect करूक we go for newborn screening at newborn screening kan jalar at least for every baby we should do a thyroid screening thyroid usually cord blood achan bhi घेऊ जाता ना जाल्यार after day 3 onwards after day 3 we do a thyroid screening regarding other screening कितें आसा न्ही mainly before discharge we have to do this हे कितकी म्हणून एक फर्स्ट फोटो पळयल्यार ते काना भितर कितकी गाळ पडयचे दिसता ताका आमी ऑटो एकॉस्टीक एमिशन म्हणटात विच इज नोन एज OAE म्हण फॉर ऑल बेबीज डिस्चार्ज जावचे पयले हे एक टेस्ट करतात एक साऊंड अशी वता ते साऊंड ऐकत की ना म्हण कान ऐकत की ना म्हण हे टेस्टाचे आमकां कितें कळचे की म्हणल्यार पास की रेफर म्हण रेफर उरल्यार आमी 2 to 3 विक्सा नंतर तेंक परत एक टेस्ट करून पळय म्हणटात मोस्ट ऑफ द टायम ते सेकंड टेस्ट केले तेन्ना इट विल कम एज नॉर्मल बाय चान्स नॉर्मल आयले ना देन वील आस्क फॉर फर्दर टेस्ट वील आस्क हिम टू रेफर टू ENT स्पेशलिस्ट सेकंड कितें आसा ते फोटो रिगार्डिंग द बेबीज रेड लायट कितें दिसता ते आमी रेड रिफ्लेक्स म्हणटात रेड जाल्यार त्या फोटो निमित आयलेले न्ही त्या फोटो निमित आयले न्ही आनी कितके म्हणल्यार बेबीसाक फोटो काडचे टायमार बी फ्लॅश केन्ना यूज करना न्यूबॉर्न बेबीसाक विथआउट फ्लॅश फोटो काड जाल्यार तशें काडून बट हे ते फोटो न्ही हे एक टेस्ट एक्चुली रेड रिफ्लेक्स म्हणल्यार वेरीन एक ऑप्थॅल्मोस्कोप म्हणून उरता ते घेवन आमी एक थोडे डिस्टन्स फाटी राबून ना आमी ते पळयतात तेन्ना पळयले तेन्ना आमकां एक्चुली हे दोनी दोनाक ते रेड तशी दिसूं जाय ते दिसले म्हणल्यार नॉर्मल ते बायचान्स दिसले ना एका फोटोक ते व्हायट अशी दिसल्या देन दॅट इज एबनॉर्मल सो देन अकॉर्डिंगली आमी पळयचे पडटा ते कितें आमी वील कन्सल्ट ऑप्थॅल्मोलॉजिस्ट ते तशी पळयतात ते थर्ड कितें फोटो आसा न्ही सकयल ते एक हातीक कितें लायले अशी दॅट इज नथींग बट ऑक्सिजन सॅच्युरेशन वी आर चॅकींग वीच इज नोन एज पल्स ऑक्सिमेट्री म्हणून से आफ्टर 24 hours आमी एक ते ओट्टू बेबीक एक टेस्ट करतात हे सॅच्युरेशन प्रोब लायन
ते कितले बेबी सॅच्युरेशन असकी पळयतात ते युजली 95% किंत वयर आसकिना ते पळयचे ते कमी उरल्यार विथ दिस वी कॅन फायंड आउट इफ एनी हार्ट डिजीजीस कितें आसता ते आसकी म्हण पळोवंक मागीर नेक्स्ट इको म्हणल्यार हार्टा स्कॅन ते नेक्स्ट आमी हें करता ते फोर्थ फोटो कितें आसा दॅट इज नोन एज अ टेस्ट फॉर डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप म्हण ते थोडे बेबीसाक ब्रीच डिलिव्हरी जाली तेन्ना नाजाल्यार पयलींच्या फॅमिली लोकांक बी हिप्पाचे कितें प्रॉब्लम उरल्यार तेन्ना आमी हे एक 2 टेस्ट ते एक बार्लो टेस्ट म्हणा एक ऑर्थोलॅनी टेस्ट म्हणा ते टेस्ट करना आमी फायंड आउट करता कितें प्रॉब्लम हिप्पाक बेबी आसकी ना की हे ಒಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಕನ್ ಜಾನ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಉಲ್ಲಾರ ನಾನು ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ असल टेस्ट करून मागीर त्या क्लियर जाल्यार मारता डिस्चार्ज करता तेन्नाची एक वाऱ्या देंटो म्हळ्यार अंबलिकल कॉर्ड म्हळ्यार बोंबली सुकून येवची एक वाऱ्या देंटो म्हण आसा त्या वाऱ्या देंटाचे कशी पुरो आमी केअर घेवत युजली अंबलिकल कॉर्डाक डिलिव्हरीक पयलीं ते इम्पॉर्टंट कितें की म्हणल्यार बेबीक आनी प्लॅसेंटाक कनेक्शन उरता डिलिव्हरी जाल्या नंतर वील जस्ट कट इट ते कट केल्या नंतर युजली इट विल टेक 1 वीक धरिल्ले 2 वीक्स वता ते पण वता त्याच्यासाठी आमी कितें पयलींचे लोक ते हल्दी पीठ लायचे हे ते शेवटू कांय करना वी हॅव टू कीप इट ड्राय आनी ते कित्याक आनी only thing when we have to consult a doctor or when it is like foul smelling एक type वास येते असा त्या एरियाचे ना जर ब्लिडिंग जाते असा तेन्ना डॉक्टराकडे वच पडटा ना जाल्यार वी हॅव टू कीप इट ड्राय इट विल फॉल ऑफ बाय 1 वीक or 2 weeks. तुमी सांगले एक वार या 2 वार भितर पोण वता म्हणून जाल्यार एक मिथ्य धारणा आशा पुरो म्हळ्यार मिथ्य आशा पुरो जनान मनान तो ते कसं म्हळ्यार त्या वाऱ्या देंटू वेळ जावन पडल्यार म्हळ्यार 15 दिसांनी तशें पुरो पडल्यार ते चड भारी स्ट्रॉंग आसता मागीर ताका साहित्य तसं ताप इन्फेक्शन उणी जाता त्याची वग्गी पडल्यार 4 दिसान 5 दिसान 1 वार भितर पडल्यार ते चड असल वीक आसता बारीक जावन आसता आनी ताका मस्त ताप साहित्य पुरो जाता प्रमाण म्हणटाची हे समकी न्ही हे मिथ्य एक्चुअली डिफरंट युजली लायक 1 वीक to 2 weeks आवतर हे पण होता ते पडना जाल्यार मोर दॅन 3 weeks किंत लेटर बी पडना जाल्यार दॅट इज नोन एज डिलेड सो ते डिलेड म्हणल्यार इट हॅज सम वील हॅव टू फिगर आउट हे कित्या साठी ते डिले ते आसा म्हण आनी बेगी पण गेल्यार बी इट्स नॉट लायक गुड सो बट हे की तुमी टर्मिनॉलॉजी सांगिल्ले दॅट डजंट फिट इन बदल म्हणटा त्या मिथ्य धारण जनाले आहे तशीची अनेक एक आमी कसं करता म्हळ्यार एस्पेशली ह्या भारतीय चेडवांक तेलाचे न्हाण दिताची तेल लावन मसाज करून मागीर न्हाण दिताची हे केन्ना स्टार्ट करता आनी कोरची अगत्य सगी ना म्हूण हे ऑयल मसाज करचे ಒಟ್ಟು पयलींच्यान चलना येयला आसा बट युजली 2 to 3 weeks पयले ऑयल मसाजिंग ಒಟ್ಟು करना 2 to 3 weeks नंतर ऑयल मसाज करूं हरकत ना बट ऑयल मसाज करचेकिंत पयलीं युजली फिडिंग दिवन एक 1 to 2 hours जाल्या नंतर हे ऑयल मसाज करूंक हरकत ना आनी ऑयल मसाज करचे टायमार आयदर कोकोनट ऑयल नाजाल्यार सॅफ्लॉयर ऑयल ते ಒಟ್ಟು यूज केल्यार ओके बट मस्टर्ड ऑयल नाजाल्यार ऑलिव्ह ऑयल म्हणत ते युजली अवॉयड करता तशें आमी तांकां ಸ್ವಲ್ಪ हे पुरो घालून हर्ब्स पुरो घालून गिडमूलिके घालून ताची तेल करताची चेडवाक नाणाच कितें अभ्यंजना तैला म्हूण करताची ते यूज करचे असलो टू बेटर यूज करचे नाका हां आनी हे कित्याक ऑयल मसाज करचे की म्हणल्यार ऑयल मसाज केल्या नंतर वेट गेन जावचे दे विल फील रिलॅक्स दे विल स्लीप फॉर अ लॉंगर टायम एंड बॉन्डिंग बी जाता ऑयल मसाज करता मदर करते उरल्यार औषध करते उरल्यार तेन्ना द बॉन्डिंग विल फॉर्म बिटवीन द बेबी एंड मदर ऑल्सो तशी ಕೆಲವು ಸಂತಾची तशी तेला मसाज केल्यार चेडवाला हार्ट गट्टी जाता म्हणून हय दे बी एक्चुअली वन की बोन्स ऑटू स्ट्रॉंग जाता म्हणून म्हणटात तशें जाल्यार ऑयल मसाज दिल्यार चांग म्हणून म्हणटा हय बट मसाज करता मात थोडी जेंटल उरूं जाय एक करता म्हणजे एकदम फोर्सफुली ओटू करना आनी ऑयल मसाज करचे टायमार एटलीस्ट 15 minutes अशी केल्यार फुलो त्याची आता उत्तर भारता पळयल्यार उत्तर भारतीय राज्यांत वचून पळयल्यार तांणी तेल लावचे फुडें
शाय म्हणारी दुधा शाय आनी ताका चण्या पीठ जो तातले आटा जो लावन ताजें मिक्सचर करून चेडा लायताची तेन्ना चेडा आंगार अशें सन्न सन्न केस पुरा पोवन वता म्हण सांगून ते युजली तशें टू करची जरूरत ना एक ते ऑइल्स आसा ते यूज केल्यार पुरो वापस हे क्रीम बेसन म्हणारी चण्या पीठ पुरो घालची नाका तसलो वचूं नाका. तशी केन्ना चेडवांक ते एक जेन्ना एक 15 दीस भितरी तांकां दोळ्या सकून वंकेर येवचे सुरू जाता नातले दोळो उदक येवप तशें पुरो सुरू जाता हें कसं निमित्त जाता युजली बेबीसांनी टियर्स येना म्हणटा दोळ्याचें उदक युजली 2 to 3 weeks पयलें येना पयलें आयल्यार देन मेनली लायक एक डक्ट आसा लॅक्रिमल नेझो लॅक्रिमल डक्ट म्हण थंय कितें ब्लॉक जाल्यार देन द बेबी वील हॅव लायक मेनली ऑफ वॉटरी आयज नाजाल्यार मॉर्निंग उठले तशी इल्ली स्टिकीनेस अशी ते अशें दिसता ते साठी मेनली कितें करचें की म्हणल्यार एक प्रॉपरली क्लीन करचें दोळे क्लीन करचे टायमार 1-2 कॉटन स्वाब यूज करना थोडे उदका उतर घालना ते एक सायडाच्यान आनीक सायड पसून हें करचें तें उडोवन दिवना नेक्स्टाक आनीक कॉटन यूज करना ते एक सायडाच्यान आनीक सायडाच्यान हें करचें आनी तातूंच्यान बी नेक्स्ट अशीच उदक येते उरल्यार दे इज समथींग नोन एज नेझो लॅक्रिमल डक्ट मसाज ते मसाजा कितें करचें की म्हणल्यार डायरेक्टली डेली एक 3-4 टायम्स पयल्यान सकयल पसून अशें केल्यार दॅट वील बी सफिशियंट. हेचे साठी डायरेक्टली एंटीबायोटिक्स घालचे लायक ते उठून नेसेसरी ना थोडे ड्रॉप्स आनी घालचे गरजेच की दोळे ड्रॉप्स केन्ना घालता की म्हणल्यार एक दोळे फुल्ल रेड जावना नाजाल्यार पस फॉर्मेशन जाल्लो तेन्ना मात्र इंडिकेटर नाजाल्यार just for routine watery eyes initially not needed. तशीच एक नवजात शिशूंक एक वार भितरी आंगार एकदम उकरम बशी पडटा सन त्या कसं निमित्त ते बी एक्चुअली नॉर्मल मेलाग्रागी कसकी एम सकून कसकी म्हणटा ताका इंग्लिश ते एक मिलिया म्हणटात आनी नेक्स्ट एक अनेक टर्मिनॉलॉजी आसा एरिथमा टॉक्सिकम म्हणून तो ऑल नॉर्मल सो एनी बेबीसाक usually in 1 week to 2 weeks these skin changes will be there so the last kit asni that is like white ashi that either could be melia ani te nantar kit asni red full tonda where to red to jala तश बॉडी वेर बी रेड टू जाता ते 1 week भितर सबसायड जाता ते तेच्यासाठी कितें करूं जाय म्हणना आनी ते आनीक फोटो आसा ते बॅकाक एक सकल कमराक ना एक मोंगोलियन स्पॉट म्हणटात दॅट इज ऑल्सो नॉर्मल त्या मोंगोलियन स्पॉट म्हणल्यार तुमी ते फाटीर असचे काळे काळे पॅच काळे काळे पॅचाक ते कसं ते तसले मोंगोलियन स्पॉट असल्यार गुरबेणीन गुरबेण गर्भवती कळचे शीत जेवल्यार जगता म्हण तांची ते टू मोस्टली मूढनंबिके ते टू काही रिलेटेड ना दॅट इज अ नॉर्मल फायंडिंग ॲक्च्युली आनीक ते लास्ट फोटो आसता ते एक ॲक्रोसायनोसिस म्हणटात बेबी बॉर्न जालें तेन्ना तिंगेल हात आनी पांय इल्ले कोल्डा निमित्तान तेणी इल्ले सायनोज इल्ले ब्लू जाल्ले दिसता वीच इज नॉर्मल सो तातूंत भिवचेली काही जरूरत ना प्रॉपर सॉक्स ओटू घातला दॅट इज सफिशियंट कसले स्पेसिफिक कारण निमित्त जेवची गी आनी अशी नॉर्मल मेनली बिकॉज ऑफ कोल्ड टेम्परेचर ओटूच्यान ते जाता सो आमी सॉक्स ओटू बेबीक सॉक्स पांयां सॉक्स आनी हाती सॉक्स घालना म्हण सांगता इवन ते फाटी काळी जेवचे गांडीर काळी जेवचे त्यावेळी कोल्डाचे रिलेटेड नाही ते कोल्डा रिलेटेड न्ही ते एक्चुअली एट बर्थ इट विल बी देर दोज विच विल युजली सबसाइड सो याची स्पेसिफिक कारण म्हण ना कारण म्हणचे तुमी तशी असं लायक स्किनार जेत्तना हांव बाबसो भयंकर भंय जाता त्यानंतर कुठले त्यांनी पिडियाट्रिशनल धांवताची तेन्ना तांणी अशी दुसरी कसले लावपाक ताका म्हणल्यार हळदी पिट्टी तसं कसं लावपाक ना ते कसले लावू जाय म्हणना इट्स अ नॉर्मल स्किन फायनिंग सो हे तुक दुसरी कितें एडवायस केलें म्हणल्यार हाची काही जरूरत ना इट विल सबसायड बाय 1 to 2 weeks म्हण आमी धैर्य घेवका हय दीज आर लायक नॉर्मल चेंजीस दॅट्स वाय न्यूबॉर्नाक बेबीक हे स्किन चेंजीस जावचे ते ओटू नॉर्मल ॲक्च्युली बट ओटू नॉर्मल न्ही एकदम फोडी अशी जावन रशी बरी लटू जाल्यार ते नोटू डॉक्टराक कन्सल्ट करूं जाय
तशी मागीर केलो सांगताची नावची उदकान तूं कोड बेवाचे म्हळ्यार नीम तांची पाल्ल घालका तेन्ना सल पुरो जायना म्हणून ते ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು ನೆಸೆಸಿಟಿನ तशीच ಕೆಲವು ಚರಡುವಾಂಕ हळदू जाता म्हळ्यार जॉन्डिस जाता हाय ह्या कसं कारण जाता जॉन्डिस ॲक्च्युली एक फिजिओलॉजिकल जॉन्डिस म्हणतात विच ऑल बेबीज मोस्ट ऑफ द बेबीज हे जाता आणि एक पॅथॉलॉजिकल जॉन्डिस म्हणतात पॅथॉलॉजिकल जॉन्डिस म्हणल्यार मेनली मदर ब्लड ग्रुप ओ होऊन बेबी ब्लड ग्रुप ए टूला तर ए बी ओ इनकम्पॅटिबिलिटी सो ते केसीस वयर जॉन्डिस जावचे रिस्क जास्ती जाता ना जाल्यार मदर ब्लड ग्रुप नेगेटिव्ह उरना बेबी ब्लड ग्रुप पॉझिटिव्ह उरल्यार तेन्ना बी दॅट इज RH इनकम्पॅटिबिलिटी तेन्ना बी जॉन्डिस जावचे चान्सेस जास्ती उरता बट सगळे बेबीसाक जॉन्डिस जाता सो जॉन्डिस जाले म्हण भिवचें न्ही ते जॉन्डिस जाले तेन्ना आमी पळयतात ते एक नेसेसरी आसा की ना ट्रिटमेंट म्हण ते आमी एक बिलिरुबीन लेवल्स म्हण उरता ते करना ते आमचे कट ऑफ्स उरता ते चार्ट्स उरतात ते कट ऑफाक मॅच जाल्यार वील स्टार्ट लायट ते एक ब्लू कलर लायट उरता तो भितर बेबीसा दवरचे पडटा ते लेवल्स क्रॉस केल्यार मात्र आमी स्टार्ट करतात ना जाल्यार वील टेल देम की जस्ट फीड द बेबी प्रॉपरली अँड ऑब्जर्व आतां ह्या तुमी सांगतना म्हाका हांव हे प्रश्न हाजे फुडले उपाख्यानान ते हांव निम दिला जाल्यार हांव वापस तुमगेर निम वयची पावता ते जॉन्डिस जावन फोटोथेरपी घेतिल्ली चेडूं मुखार सून काळे जाताची म्हूण तशें कांय ना ते प्रमिती धारण ते फोटोथेरपी कित्याक दिवची की म्हणल्यार ते हितूच्यान ते बिलिरुबीन लेवल्स कितें उरता न्ही ते इल्ले कमी लेवल्स सेन्सिटीव ते लायट सेन्सिटीव म्हणजे ते LED लायट्स घालता न्ही ते ब्लू कलर तातूंच्यान एक मेकॅनिझम आसा स्ट्रक्चरल आयसोमरायझेशन म्हणटा ते मेकॅनिझमाच्यान ते जॉन्डिस लेवल्स कमी करता सो युजली एक कपे ते रेंजाक उरल्यार लायट दिवचेले वी गिव फॉर 24 hours आणि तेज नंतर आमी परत टेस्ट करून पळयतात कमी उरल्यार वील डिस्चार्ज दी बेबी सो तेज नंतर बी लेवल्स एकदम रायज जाती आसा तेन्ना दे समथींग नोन एज एक्सचेंज ट्रान्सफ्युजन ते ब्लड चेंज करचे पडटा वीच इज इट्स नॉट युजली रुटीनली डन आजकाल ते LED लायट्साच्यान समज तशीच समताची चेडूं मस्त खांगचे शिंगचे जंबोय काडचे पुरो केल्यारी ते नॉर्मल न्ही म्हूण म्हणटाची ते बेबी स्नीज करचे नाजाल्यार हिकअप्स करचे नाजाल्यार यॉर्निंग केले करचे ते उठ्ठू नॉर्मल सो तूं कांय भिवचें काही जरूरत ना ते हिकअप्स तूं बेबी कित्याक काडटा की म्हणल्यार पोटा भितर गॅस उरता न्ही ते एक्चुली फीडिंग करचे टायमार ते प्रॉपरली ट्रेन्ड उरनात सो फीडिंग करता मिल्का बरोबर थोडे एअर उठ्ठू गेल्लो उरता आनी ते एअर वील ट्राय टू कम आउट ते भायर येवचे टायमार देन इट वी गिव रायज टू हिकअप्स सो इन अ बेबी स्नीज करचे हिकअप्स करचे यॉर्न केले करचे दोज आर पार्ट ऑफ normal phenomena nothing to worry regarding that आतां ಕೆಲವು ಬಲ್ಮನ್ಶಾಂಕ್ कसं जाता म्हळ्यार ते चेडूं समोरची तेगेले ब्रेस्ट मिल्क पिना तिलतावळी त्या थंय व्हर न्हू इन्फेक्शन जाता ते सुंजून म्हळ्यार गट्टी जावन इन्फेक्शन जाता असं एक परिस्थिती असताना ते चेडूंक कसं आमी फीड दिवेत त्याच दूध दिवेत कितें ते इन्फेक्शन म्हणून दिवचें जायना म्हूण युजली हांकां तुला फीडिंग कंटिन्यू करचे बट खूब पेन जावन इन्फेक्शन जाल्यार ताप पण येता ताप उठू आयले तेन्ना देन टेम्पररी वी कॅन स्टॉप फीडिंग बट लेटर वी कॅन रिस्टार्ट बट वी कॅन जस्ट सी दॅट मदर मिल्क दिलं बरें म्हणून तशीच एक पण ताका जाता म्हळ्यार चरडाले तशीची ब्रेस्ट हॉट जाता अशीची सांज चरडालेची हे कसं कारण जाता हे एक्चुली एक हार्मोनल चेंजीस आसा ते हे फोटो पळयल्यार बेबीसाक दोनी ब्रेस्ट एनलार्ज जाल्ले आसा दॅट इज एक्चुली नॉर्मल ते हार्मोनल डिलिव्हरी टायमार मदर्साक कितें हॉर्मोन्स आसा ते बेबीसा पास ऑन एंड दॅट दी चेंजीस आर सीन बट लायक इट वील सबसायड इन 1 to 2 weeks or 2 to 3 weeks सो आनी हे की इम्पॉर्टंट कितके म्हणल्यार तातूंच्यान थोडे एक कपे दूध बी येते उरता सो ते दूध उठू येयल्यार ते पीपल लायक वी हॅव द टेंडन्सी की ते प्रेस करून दूध उठू काडल्यार कमी जाता म्हण
ते तशी केल्यार तातूंच्यान आनी वी आर इन्क्रीजिंग द रिस्क दॅट वील गिव मोर कॉम्प्लिकेशन मोर मिल्क एंड कॉम्प्लिकेशन्स ऑफ जस्ट जाता सो ते होट जालें तेन्ना मिल्क ते उरल्यार बी वी शुडंट डू एनीथिंग स्लोली इट विल सबसाइड आणि तुम्ही डॉक्टरला येऊ का म्हणून म्हणचे अशें असताना आहे त्यातल्या जनता करताची काडची कामां ते काडच्यो कन्ने एंगॉजमेंट जावचें इट्स अ नॉर्मल फिनॉमिनन विच युजली वील कमी जाता तो वीक 1 or 2 weeks आवता कमी जाता तेच ते होट जाला म्हणून आमी कितें करचें ते आवता नेसेसिटी ना वय त्या केलो जनांनी सांगचे आयकला त्याच्या डाले ब्रेस्ट हॉट जालें म्हणून तांचे चुकून दूध काडलें मागीर समजलें तशें करून नज तेच कन्ने ते प्रेस केलें तेन्ना तातूंच्यान आनी कॉम्प्लिकेशन जावन ते होड जावन ते इन्फेक्शन जावन सर्जरी टू करचे पसून पावता सो कांय टच कन्ने इट विल सबसाइड आतां ಕೆಲವು ಚರಡು कसं करता म्हळ्यार सांजी म्हणटना जोर रडताची त्या सकाळी हांव सोंक हे एक कोलीक बिहेवियर आमी हे केला हांव प्रती आमगेले चरडू घालुपाक ह्यान करतना हांव निमगिलेलें आसा जाल्यार अपास निमगिता परतून निमगिलें तितली ते पावना ते करेक्ट कोलीक चरडूवांक कसं करीत म्हणून एक कॉन्सेप्ट इवनिंग कोलीक म्हणटात तेणे एक्चुली डेली इवनिंग टायमार ते विल स्टार्ट क्रायींग एक्सेसिवली सो एक्सेसिवली क्रायींग करचे टायमार फर्स्ट आमी कितें पळयचें की म्हणल्यार बेबी कित्याक क्राय करता आसा एक फिडींग प्रॉपरली घेते ना तेन्ना बी क्राय करूंक चान्स आसा भूक जावना नाजाल्यार युरीन पास केल्लें उरतलें तातूंच्यान डिस्कम्फर्ट जाल्लें उरतलें डायपर्स हाका तातूंच्यान क्राय करचें म्हण नाजाल्यार नेक्स्ट वील बी लायक पोटाक एकदम गॅस भरना कोलीक जावन ते पेन जावचे चान्स उरता ते पेन युजली कित्याक जाता की म्हणल्यार त्या बेबीसाक फिडिंगा टायमार आमी आयदर पलेडा फीड्स नाजाल्यार डायरेक्ट फिडींग करचे टायमार बी बेबी मिल्का बरोबर एअर कितें उरता न्ही ते बी घेतात ते पोटा भितर गेले तशी दॅट एअर आयदर कॅन कम आउट ऑर इट कॅन गो इन दी इंटेस्टायन एंड दॅट वील कॉज देम क्रॅम्प्स which can give colic. Next day dirty diaper. But कसं असेल ते स्लाइड आणतो ट्रॅप एअर हे ते ट्रॅप एअर आसा धरी म्हणचे न्हीद आयले म्हणचे ते ಒಟ್ಟು आमी भंय जावन हे ಒಟ್ಟು पळयचे पडटा एक्सेसिवली क्रायींग म्हणल्यार ओन्ली कोलीक म्हणनी कितें अदर कॉजेस ಒಟ್ಟು पळयचे पडटा वय कितले की चरडवा धरली कुडली हांडी धरली कुडली त्यांनी रडणी रापता करेक्ट तशीच आमगे नेक्स्ट एक स्लाइड आसा तांकां आमी त्या उलयलेले वॉटरी आयजाच्या विशयार एक स्लाइड तुमी ते सांगले दोळ्या उद्दा येताना आमी ते लॅक्रिमल ग्लँडाक नेझो लॅक्रिमल ग्लँडाक मसाज करचे ते फोटो पळयला ते वयर ते लॅक्रिमल डक्ट आसता तेंच्यान टीयर्स येवन ते युजली पॅसेज ते नेझो लॅक्रिमल डक्ट आसा न्ही तातूंच्यान ते पास जावन वता ते कितें इन्फेक्शन नाजाल्यार ब्लॉक जालें तेन्ना ते पास जावना सो ते वॉटर कलेक्शन जावन वॉटरी आयस उठू जावचे चान्स उरता सो आनी कितके म्हळ्यार बेबीसाक आमकां ते हॅबीट उरता काजल लायचे ते काजला भितर डस्ट उरले न्ही ते डस्ट वचून हे डक्टा भितर गेल्यार ते ब्लॉक करना दॅट ऑल्सो कॅन गिव रायज टू दीस थिंग इन्फेक्शन तशीच तुमी तावळीची की फुडें आमी उलयता आसतना तुमी सांगले दोळ्यान तो कंजंक्टिवा म्हळ्यार ते दोळ्या धवी पोर्शनान तो तापडी जेवचे म्हणून त्या तुमी आसगी पळयताची म्हणून ह्या कसले आनी इतली निमीत जाता ते एक्चुली रेडनेस जावचे न्ही ताका सबकंजक्टिवल हेमोरेज म्हणटा ते डिलिव्हरी नॉर्मल डिलिव्हरी जाता न्ही वेजानल डिलिव्हरी ते पास जावचे टायमार ते प्रेशर रिलेटेड ते वेसल्स उरता व्हेरी डेलिकेट उरता तेतूंच्यान ते हे जावन ते स्पॉट्स जातात दॅट इज नथींग टू वरी ते युजली 2 to 3 weeks भितर ते वचून सोडटा आतां हे फोटो पळयल्यार वी कॅन से ते एक सायडान बेबीक रेड जाल्लो आसा वीच नथींग टू वरी अबावट सो ते 2 weeks भितर सबसायड जाता तशीच ते आयदर इट कॅन बी इन वन आय ऑर कॅन बी बोथ आय बायलॅटरल तशी ಕೆಲವು चरडुवांक तांगेले योनी सुकून म्हणजे चलये चरडुवांक तांगे योनी सुकून रगत वता नातल्या ಸ್ವಲ್ಪ एक ड्रॉप म्हणजे स्पॉटिंग त्याची हे कसं करणार जाता ते एक 2 रिजन्स एक वेजायनल ब्लिडिंग फिमेल बेबीसा भितर कॉमन ते एक्चुली हार्मोनल चेंजेस उरता न्ही बेबी पास जाता मात मदर कितें हार्मोन्स उरता ते बेबी बी पास जाता तेच नंतर ते पास जाले तेन्ना हार्मोनल चेंजेस रिलेटेड टू दॅट दी वेजायनल ब्लिडिंग म्हण जाता ते रेड स्पॉट्स ब्लिडिंगाचे आसने विच इज एक्चुली अ नॉर्मल सो
parents need not worry about that. They usually 1 week to 2 weeks with the subside jata, which is normal. मेल बेबीसा तर बी अशी जावचे एक एक चान्सेस उरतात, बट इट वोंट बी डार्क रेड, इट विल बी लाईक पिंक ऑरेंज कलर स्पॉट्स वी कॅन सी. दॅट इज ऑल्सो नॉर्मल. ते कितें जाता की म्हणल्यार इट्स बिकॉज ऑफ युरेट क्रिस्टल्स म्हण म्हणटात. ते युरेट क्रिस्टल्स उरता न्ही, ते कॉन्सन्ट्रेटेड युरीन वेट लॉस जावन कॉन्सन्ट्रेटेड युरीन जावन ते युरेट क्रिस्टल पास आउट टायमार ते तूं भितर डायपरा भितर वील सी दॅट पिंकिश orange spots, which are normal, nothing to worry. We have to feed the baby appropriately. It will subside in 1 week or 2. If it doesn't subside, still there is persisting, then we'll have to consult a doctor. So male babies are be a spotting jala to some extent, it is normal. Or female babies are jala, it's so normal. नाही, तुम्ही नॉर्मल म्हणले जाल्यार ते केतोळटाय, न्यू बॉर्न ನಾವು ಜಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ जन्म आयली ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ मागीर जेवचे. नाही हे उठू जावचे फर्स्ट 1 week. जल्लेले एक वार भितर एक वारा भितर हे अशी जाता. कंटिन्यू जाला देन वील हॅव टू से कित्याक. तशी अनेक एक भारी एक सामान्य जावन असची समस्या कसं म्हळ्यार डायपर रॅश. आमी डायपर घालताना तेंच्या चेडवाक तांबडी जावची सुत्तू पुरा. तशी हे डायपर रॅशाक आमी कशी प्रिवेंट करूत? यूजली डायपर ने एक्चुअली एवरी 3 hourly चेंज करू जाय. सो इन अ बेबी एटलीस्ट 8 times इट शूड बी चेंज. ना जाल्यार एकदम मोशन पास केलें न्ही, ते मोशन पास केलें तेन्ना ते युरिना बरोबर मिक्स जाल्यार ते आमगेर हे बेबीसा स्कीन व्हेरी सेन्सिटीव उरता. हे कितें मिक्स जावन चेंजीस जावन ते स्किना इरिटेट करना, इट विल कॉज रेडनेस. सो ते प्रिवेंट करच्याक आमी कितें करूं की म्हणल्यार मेनली डायपर फ्रिक्वेंटली एवरी 3 hourly चेंज करना. ना जाल्यार मोशन टू पास केलें तेन्ना इमिडिएटली चेंज केल्यार हे टू प्रिवेंट करूं चान्सेस शकता. तशी आत्ता कसं आयलां म्हळ्यार नवे नवे डायपर आयल्यांची, क्लॉथ डायपर्स म्हूण आयल्यांची, सुपर बॉटम्स आनी मस्त ब्रँड्स आसाची, ते अंगल्याची डायपर. तशी सुत्त ताजी प्लास्टिकाची एक लेयर आसना, तेच कंप्लिटली अंगल्यात दुखून ते डायपर रॅश जायना म्हूण हांव आयकलां. एक कॉटन टाईप डायपर्स म्हणून बी यूज करतात. बट ओवरऑल डायपर रॅश जालें तेन्ना कितें करीत की म्हणल्यार फ्री एअर म्हणल्यार डायपर घालनासतना ओपन थोडे तास दवरल्यार इट विल युजली सबसायड. एंड एक्सटेंट एकदम जास्ती जाल्यार झिंक ऑक्सायड कंटेन आशिल्ले खंयची क्रीम एप्लाय केल्यार इट विल युजली सबसायड. डायपर रॅश क्रीम म्हणून ते मेळटा. बट पळयच कितके म्हणजे झिंक ऑक्सायड तो भितर आसता. झिंक ऑक्सायड उरल्यार ते लायल्यार कमी जाता. आतां हे वग्गी जाल्यार प्री टर्म जाल्यार चेडवांक लसीकाकरण या इम्युनायझेशन कशी करचें? प्री टर्म म्हळ्यार आतां युजली नॉर्मल जाल्यार चेडवांक जेल कोडले BCG दिताची, पोलियो ड्रॉप्स दिताची. हे प्री टर्म जाल्ले म्हळ्यार 6 म्हयन्यार 7 म्हयन्यार जन्म आयिल्ल्या चेडवांक कसं पळयता आमी? टर्म बेबीसाक युजली आमी BCG म्हणा आणि OPV म्हणा आणि हेपेटायटीस B म्हणा 3 इंजेक्शन दितात. युजली विदीन 24 hours वी गिव इट. हे प्री टर्म बेबीसाक वॅक्सिनेशन विल बी मोर ऑफ लायक डिफरंटली क्रोनॉलॉजिकल एज कशी आसा तशीच वॅक्सिनेशन विल गो ऑन. द ओनली थिंग इज हेपेटायटीस B कितें आसना इंजेक्शन ते 2 kg ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉರ್ಲ ಯೂಶಲಿ ವಿ ವೋಂಟ್ ಗಿವ್. ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ B ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ರಾಸಸ್ 2 kg or at the time of usually discharge. तर उलटा राखो इवन OPV तशी की पोलियो all those vaccines can be given for preterm also. It's nothing like contraindication. All vaccine I think the week wise 6 weeks to normal baby saditane that preterm also it will be same only. Chronological age related we give vaccination. अत्या 6 महिन्यार जाल्यार चेडवाक BCG इंजेक्शन दिवच्याक तितले मसल आसता हातांत. मसल उरतात एक इट्स नॉट लायक कॉन्ट्राइंडिकेटेड की दिने म्हणून विल गिव BCG दितात तेन्ना दितात BCG दितात. तशीच त्या चेडवांक तांगेले मत्त्याक आपडून म्हणटाचे मत्ती बरें सॉफ्ट आसा हंग ह्या पोर्शनार बरें आपडल्यार तुमकां पल्स पुरो कळटा म्हणून म्हणटाची. मत्त्याची केअर आमी कशी घेवत? मत्त्याची केअर म्हणजे युजली बेबीसाक हँडल करचे टायमार एकदम वयर उकाळचे टायमार हेड शूड बी सपोर्टेड ऑलवेज.
हेड सपोर्ट करून कित्याक म्हणल्यार इल्ले शेक जाल्यार बी बेबीसाक लायक ब्लिडींग जावचे ब्रेनाक ओटू चान्स उरता. सो वेरी डेलिकेटली हँडल करचें पडटा. आनी रिगार्डींग दीस बेबीसा भितर एक हेडाक एक 2 थिंग्स आसा. वन इज लायक कॅपूट सक्सिडम म्हणा आनी एक सफेनहॅमेटोमा म्हणा. हे कॅपूट सक्सिडम म्हणल्यार एक डेलिव्हरी जात नाही, प्रोलॉंग लेबर जावन वॅक्यूम मोटो यूज करून डेलिव्हरी जाले तेन्ना आमी पळयलें कितक्यो माथ्या वयर एक कितकी व्हड कॅप आयलेशें म्हणून, which is like nothing to worry. Usually 2 days भितर it will subside. Mainly because of edema ते तशी जाता. सेकंड एक सफेनहॅमेटोमा म्हणटात ते आफ्टर लायक 1 week it will develop. एकच सायडाक हे सफेनहॅमेटोमा आनी एक कॅपूट आसलें. कॅपूट फुल्ल एक माथ्याक अशें मिडलाक भितर जाता. सफेनहॅमेटोमा म्हणल्यार एक सायडान एकच सायडान आयिल्लें तशी उरता. ते आतां एक आमी पळयता बेबीसाक एक सायडान हे फोटवा भितर एक फर्स्ट फोटो आसा न्ही, ते 1 week अशें एक बेबी कशी हे उरल्यार दॅट इज सफेनहॅमेटोमा. हे तशीच ल्हान उरल्यार बट ओनली कॉम्प्लिकेशन विथ दॅट इज जॉन्डीस जावचे ते ब्लिडींग ओटू ते क्लॉट्स ओटू फॉर्म जावना तो थंयच्यान जॉन्डीस जावचे चान्स इल्ले खूब उरता. हे सफेनहॅमेटोमा. ते सेकंड कित फोटो आसा न्ही ते सांगिल्ले भशेन कॅपूट म्हणटा ताका. ते हे प्रोलॉंग लेबर नाजाल्यार वॅक्यूम हे करून डेलिव्हरी जाले तेन्ना ते अशी स्वेलिंग उरता. बट ते स्वेलिंग वील सबसायड बाय 2 weeks. नाही आता ह्या स्वेलिंग म्हळ्यार ते सुजून जालेले म्हूण म्हणचे सुजी हाय नॉर्मल डेलिव्हरी जाल्यार चलटा बाबतीत ಸ್ವಲ್ಪ तशी असता मातशें हाय ते शेप उरता. हां ते बेबी शेप एक्चुली डिफरंट टर्मिनॉलॉजी आसा ते शेपाक. सो फॉर दॅट शेप नथींग टू वरी. आनी कितक्यो प्रिवेंट करचे म्हणल्यार बेबी शेप ते हेडाचे आसा न्ही इट विल कीप चेंजींग. आतां एकच सायडान न्ही जाल्यार एक सायडान चप्पट जावन आनी एक सायडान दुसरे टायप शेप उरता. सो ते युजली 2 years पसून इट चेंजेबल. सो एक सायड फ्लॅट जाल्यार आनी एक सायड हे करून दवरल्यार स्लोली इट विल गेट बॅक टू नॉर्मल. सो हेड शेप ताका आमी टर्मिनॉलॉजी प्लेगियोसेफली म्हणटात. ते युजली बाय 2 years बी समजात मोस्ट. पळय तशी तांगेले ते न्हिदलेले पोजिशना वयरी केस उणे आसता त्या दिक्कान तांकां. म्हळ्यार चड अशें न्ही जाल्यार ह्या सायडा उणे आसता केस, चड अशें न्ही जाल्यार त्या सायडा उणे केस आसता. तशें उरल्यार आमी युजली पोजिशनींग चेंज करते उरल्यार दॅट वोंट बी देर. तशीच ते चेडूं फीडिंग आनी सम करताची तेन्ना सपूर आसाची म्हळ्यार ल्हान आसाची त्याची अनेक तसं त्याचे प्राय चेडूं सम थोरो थोरो जावन सम व्हड आसता तेन्ना सपूर आशिल्ले चेडूं हावसूक एक मनांत एक बेजार अशी यो हे बिगेल चेडूं इतलें सपूर आसा पोट्टा खाना घातिल्लेशें आसा त्याचे अनेक चेडूं तितून थोर थोर आसा म्हणून ते केन्नाय ते हावसुले चेडूक एक थोर करचे एक प्रयत्न आसता. हे कितली सम सगळे बेबी वील बी डिफरंट. सो ते बेबी व्हड आसा म्हणून हे बेबी खूब फीडिंग करचे ते बी नेसेसिटी ना. रिक्वायरमेंट कितली उरता तशे बेबी फीड करता. एडिक्वेट वेट गेन ऑफ 20 to 30 grams जाते उरल्यार दॅट इज फायन. तातूंत भितर एक लार्ज फॉर जेस्टेशनल एजाचे बेबीज वीच इज नोन एज LGA म्हणा. डायबेटीक मदर्स उरल्यार तांकां व्हड जावचे बेबीज उरतात ते बेबी व्हड जात ते बी कॉम्प्लिकेशन्स उरता ग्लुकोज कमी जावचे. सो तसली बेबीसाक 4 kg किंता वयर जाल्ले बेबीसाक आमी ग्लुकोज मॉनिटरींग म्हूण पळयन हे करतात. आनी लेस दॅन 2.5 kg उरल्यार लो बर्थ वेट. बट वीथ रिस्पेक्ट टू फीडिंग इट इज द सेम. काय हांव एक्स्ट्रा प्रयत्न करता म्हूण ना म्हण म्हणटा हेल्दी आसल्यार हेल्दी उरलें जालें म्हण. तशीच एक न्यूट्रिशनल डेफिशियन्सी डिसऑर्डर म्हण एक आसमो म्हळ्यार चेडूक कसले एक अंश पावंक नातल्यार ते सपूर जेवचे म्हळ्यार प्रॉब्लेम जेवता चेडूंक. युजली टर्म बेबीसाक आसता आमी सप्लिमेंट वायज मदर्स मिल्क दिल्यार एक्सक्लुझिवली ब्रेस्ट मिल्क केल्यार इट विल लायक ऑल विटामिन्स एंड ऑल विल बी एडिक्वेटली रिसिव्ड. ओनली थिंग इज विटामिन D कमी उरता ब्रेस्ट मिल्काक. सो विटामिन D एक आमी दिवचे पडटा. फॉर ऑल बेबीज बॉर्न वी गिव विटामिन D ड्रॉप्स 400 international units. ते for 1 year we have to give. That will be
ಫಾರ್ ಟರ್ಮ್ ಬೇಬಿ ಪ್ರೀ ಟರ್ಮ್ ಬೇಬೀಸ್ ಉಲ್ಲಾರ ತಿಂಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ತಿಂಕ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ नाजाल्यार मल्टीविटामीन सप्लिमेंट्स तेज भायर विटामीन डी आनी तेंगेर रक्ता भितर बी थोडे कमी उरता विच इज नोन एज अनिमिया ऑफ प्रीमॅच्युरिटी. थिंक आयर्न सप्लिमेंट्स बी आमी 2 weeks नंतर स्टार्ट करतात. आता मी मार्केटात पळयल्यार न्यू बॉर्न प्रोडक्ट्स म्हूण मेळटा, नियोनेट म्हळ्यार प्री टर्म प्रोडक्ट्स म्हणे मस्त मेळटा. पावडर दोन साबण दोन त्यान कसं जाय त्या पुरा तांचे मॉल आहे खंडापटे असता म्हळ्यार मस्त कॉस्टली असते. 1000 पाशी चड एक आयटम असता. इतली सान बाटले 1500 तशें पुरो असता. असर पुरो एक प्रोडक्ट्स घेवचे कितले गरजेस? युजली हे प्री टर्म फॉर्म्युला टर्म फॉर्म्युला तशें बी येता ते त्यांनी ॲडवर्टायज करता मागीर कॉन्स्टिट्युएंट्सा वयर प्री टर्माक रिक्वायरमेंट आसा तशें प्रिपेर केल्लो उरता. बट युजली प्री टर्म जाल्यार बी मदर्स मिल्कच दिवं जाय. आयदर डायरेक्ट घेन जाल्यार एक्सप्रेस करून दिया. बट फॉर्म्युला फीड युजली एनकरेज करनात. तो तुच्यान इट हॅज लायक ओन कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन जावचें तशें टू जस्ट उरता. प्रॉपरली मिक्स करनासतना नोटू दिल्यार आनी इन्फेक्शन जाता. तसं फॉर्म्युला फीड कशी जाले तशें टायमात न्ही अंगा लावचे तेल बेबी ऑयल हेअर ऑयल मागीर सोप तसले असतं प्रोडक्ट. हाय the oil to like same mainly mustard oil use करने हो मसाजाक. तुम्ही सांगचे प्युअर कोकोनट ऑइल लायल्यार पावता तशें कसले तुम्ही एक्सपेन्सिव कसले घेवचे गतीदा म्हणून ते प्रोडक्ट्स लायल्यार बी चलता. बट कोकोनट ऑयल सनफ्लावर ऑयल ते ओटू लायल्यार जाता म्हणून म्हणचे. तशी आतां आमगेले विक्षकांक कितलीं जन नवे हावस जेलेले आसाची नवे आवय जेलेले आसाची कितलीं जाणां जगतल आसाची तांकां तुमी कसो म्हूण संदेश दितात? थिंक सांगचे कितकी म्हणल्यार आतां ओटू बेबीसाक मदर मिल्कच दिया म्हण. फर्स्ट 6 months पसून मदर मिल्क शिवाय दुसरें कितें दिना ते तिंका सफिशियंट जाता. फर्स्ट डेयाक आवश्यक तितलें मिल्क येते उरना. बट कितें मिल्क येता न्ही that will contain all the nutrients, so that is sufficient. So after 2-3 days तिंगे milk secretion to increase जाता. Thus increase sufficient milk will be there. So advice is direct feeding करा. Direct ना जाल्यार express milk दिया, but mother's milk is the best milk. आणि सर्प धैर्य घ्या आणि युजली स्ट्रेस घेतल्यार पेन तो तुच्यान मिल्क टू कमी जावचो चान्स उरता. सो थिंक आजकाल कितें करता डेलिवरी किंता पयले वील प्रमोट रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग एंड डेलिवरी नंतर एक कपे निप्पल इन्वर्टेड उटू उरता. ते उटू इन्वर्टेड निप्पल उटू उरल्यार तेक प्रॉपर प्रिकॉशन घेवन फीडिंग उटू करा सांगता. इतले वेळू नवजात नियोनेटल नियोनेटॉलॉजी अ गुड स्टार्ट म्हणून विशयारी माहिती दिले डॉक्टर मंजुनाथ भास्कर वर्णेकर हांकां हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर मा. थँक्यू. तशीच आमगेल आरोग्य भाग्याचे सर्व अभिमानी वीक्षकांकय हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हणून मागता आनी सर्वांकय हॅपी डॉक्टर्स डे म्हणून मागता.